मेसाची सुरवाती गायन करूया A6. देवांचो भाव तूं म्हजो भाव, देवांचो भाव तूं म्हजी भोय. जेजू वस्तो घेव आमी आपलीं, जेजू वस्तो घे आमी सगळीं. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी जेजू वस्तो घे. ताच्या नांवान राती गाव तेन्ना आमी जेजू वस्तो घे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हळ्या भाव भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाची परब संभरमता. ल्हान आसतना एकदम हुशार भुरगो आनी विद्वान. 16 वर्सांचो आसतना ताणें PhD केली, डॉक्टरेट इन लॉज, कायद्यांत आदवोगादाचे शिकप केलें. पूण ताचें दुसरें जिवीत ल्हान आसतना बापाय बराबर तो एका रिलिजियस घरान वयतालो सोमना एक पाटी आनी रेतीर करतालो. ल्हान भुरगो बापूय बारार रेतीर करतालो. आनी सो मागीर तो यशस्वी जाल्या उपरांत, बरें शिकप करून बरें काम केल्या उपरांत 27 वर्सां आसतना ताणें निर्णय घेतलो तें संवसारी जिवीत ताका आवडोंक ना आनी देवाची सेवा करूंक, देवा खातीर वावरूंक ताणें निर्णय घेतलो. आनी ताणें एक नियोपॉलिटन ह्या संस्थेन भरती घेतली आनी पाद्री जालो. पाद्री जाल्या उपरांत मिशनरीचें काम ताका आवडलें आनी तें मिशनरीचें काम एकदम गरीब मनशां मदें काम केलें आनी इवेंच्युअली ताणें आपली संस्था स्थापन केली. आनी कॉंग्रिगेशन ऑफ द मोस्ट होली रिडीमर्स, आनी तांकां रिडम्पटरिस्ट म्हणटात आमी. पूण जिवीत ताचें मागण्यांचें जिवीत, बलिदानाचें जिवीत, सॅक्रिफायस करून मागणें करून ताणें संस्था स्थापन केली. आनी उपरांत नेपल्स, इटालिया ह्या देशांत काम केल्या उपरांत जायतीं वर्सां मागीर तो बरोवंक सुरू केलें. ताणें मॉरल थियोलॉजी पुस्तकां बरयलीं. ताका सायबीण मांयची आनी सांत साक्रामेंताचे डिवोशन आसलें. सदांच साक्रामेंता फुडें रोजार करतालो, सायबीण मांय थंय रोजार करतालो. आनी ग्लोरीज ऑफ मॅरी हें पुस्तक बरयलें आनी जायतीं पुस्तकां बरयलीं, 111 लेख. सो अशें जिवीत ताचें बिस्मूथ साहेब जालो आनी उपरांत जाणटे पिरायेर जोर येवन तो मेलो. असलीच आमी काणी जेजूची आयकतले हांव शुभ वर्तमानान. आपल्याच गांवांत वयता, जल्माच्या गांवांत, नाजारेत गांवांत वयता, थंय देवळांत शिकयता, देवाची बरी खबर दिता. आनी तो लोक म्हणटा, ओ आरे हो तेवयचो चेडो, ताची आवय मारिया
ताची चुलत भयण चुलत भाव आसात, जेम्स, जॉन, सायमन, जूड. आनी हो मिलाग्री कश्यो करूंक शकता, हे व्हडले व्हडले देवाचें शास्त्रज्ञान तो आमकां कशें दिवंक शकता. हो अनपड देवयचो चेडो. सो जायते फावटी म्हाका बाबान अशें आमी इगर्जेन वयता हांव तेन्ना आतां सेर्मांव कोणें दिलो, फादर सायमनान दिलो म्हणटात, पूण सेर्मांवान कितें सांगलें, संदेश कितें दिलो खबर ना. सो जेन्ना आमची मनां उक्ती नात, आमी देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमचे मनान काळजां बंद आसतात, तर आमकां ती तो कोण सेर्मांव मीस कोण कोत्ता तेचेर आमी पळयता. तेच भाशेन जेजू म्हणटा आपल्याच गांवांत आपल्याच देशांत एका प्रोफेताक मान ना आनी ताच्यो मिलाग्र्यो तो करूंक पावंक ना, कित्याक ते लोकांक भावार्थ नासलो. भाव भयणीनो, भावार्थान आमी मागणें करता, मागण्यांतलें आमी जिवीत जियेता. देव आमचो सर्वस्व. पयले सुवातेर आमी देवाची खुशी पाळटा, तेन्ना ह्या संवसारांतूच आमकां स्वर्ग मेळटलो आनी ह्या संवसारांत देवाची खुशी कितें ती पाळूंक आमकां संदी मेळटली. हे मनान धरून पावते परी आमी सान वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. कोणान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सांगवार मरे सगळ्या गिरतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशाक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सोबेंत नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्माध्यक्ष भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून सोमेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गा राज्यांत ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसा कोडे उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पराचे दोबाचीक उत्सव हे पवित्र सोप्याचे दीस नेमलेल्या दिसा इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुमी ह्या सोबांक आपोवंक जाय. पयल्या म्हयन्याचे 14वेर 2 सांजां मोदें सर्वेस्पराचे पास्क जातले. त्याच म्हयन्याचे 15वेर सर्वेस्पराच्या मानांक फूग नासलोल्या उंड्याची परब 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सोबा भरूंक जाय, जोड वावर तांणी करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यान उलपायलोली बेटोवणी ओंपतल्यात. 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात. सर्वेस्परान मोजेसा कोडे उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवा कोडे उलय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशांत तुमी भितर सरतोच आनी पीक एकठांय करतोच पिकाच्या प्रथम फळांचो बरो याज्ञिका कोडे व्हरोन दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मानलोली जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो.
सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही भेटोवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा तावन सारकी 7 सातोळी मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यान तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याच्या हो 7वो म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सभा भोडची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तोंबूची परब जातली. पयलो दीस सोबेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो ओंपल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सभा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी सर्वेस्पराक ओंपतल्यात. हो दीस दोबाचीक जमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं नये. सर्वेस्पराचे दोबाचीक उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय. दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटोवण्यो, होम, दानां, योद्न आनी पिन्या अर्पणां भेटोवंक ह्या पवित्र सभा तुमी बरोवन हाडटल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावं दी. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. सगळीं म्हणुया. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. स्तोत्रां गायात. दोलांचो गुणगुण करात. किन्नोऱ्यांचो आनी विण्यांचो मधुर आवाज आयकूं दी. कोंब शिंगां गाजोयात. आज 9व्या म्हयन्याची सुरवात. आज पुनवेचो दीस. आज आमचो महाउत्सव. आमचो जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जाकोबाच्या देवाची आज्ञा. इजिप्ताचेर देवान झूज केलें तेन्ना हो हुकूम झुजेक ताणें घालो. आमचो जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. परको देव तुमचे मोदें आसचो न्हय. भायल्या कोणाच्याच देवाक बोजू नाका. जाणें इजिप्ताच्या देसांतली तुका भायर काडली तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. आमचो जबाब. देव आमचें बोल आनंदान ताचें किर्तन करात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचो सोब्द सासणांक तोखता. त्याच सोबदाची बरी खबर तुमकां परगोटल्या. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या काशांत देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांनी अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विजमितां करची पदवीत हाका खंयची? हो तेवयचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, शिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयण्यो सगळ्यो आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं
तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळोना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. देवाचें उतर हें. मोगळ भावा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां धर्म कशे भाशेन ते पाळटाले ते. लेवितिकस ह्या पुस्तकांतलें वाचप. तें पुस्तक चडशे धर्म कायद्याचें, पाद्रींनी कशे भाशेन तांचें शिकोवप करूंक जाय आनी कशे भाशेन वागूंक जाय, आनी दुसरे कायदे धर्म पाळटल्यांनी पाळचे ते. सो आमी आयकलां कशे परी ते फेस्तांची समारंभणी करतात. आनीक कशे भाशेन ते तांची सदांची रिलिजियस जिवीत समारंभतात. मोइजेसान तांकां कायदे दिल्ले, ते कशे पाळचे ते तांकां ते पुस्तकां वरवीं सांगलेलें. पयल्या म्हयन्याच्या 14वेर 2 सांजे मदीं सर्वेस्पराचे पास्क जातले आनी दुसऱ्या म्हयन्याक दुसरे सण जातले. सो हे भाशेन ते आपलो धर्म पाळटाले. सो धर्म फकत साक्रिफीस म्हणजे मिसां करून न्हय, पूण आमच्या फेस्तां वरवीं, आमच्या रिती चाली वरवीं, सदांच्या जिविताच्या धर्माच्या चाली वरवीं आमी आमकां आमचो धर्म कितें तें सोजमता. तर आज आमी सांत आल्फोन्सो मारिया लिगोरी हेची परब संभरमता. तो कोण? एक बावार्थी भुरगो आपल्या बापायच्या बारार सदां म्हयन्या रितीर करतालो. आनी हुशार भुरगो. 16 वर्सां आसतना ताणें PhD केली कायद्यान इन लॉज, डॉक्टरेट इन लॉज, आनी ताचें जिवीत यशस्वी जालें. उंच पदाचेर ताका काम मेळ्ळें. पूण हें तें सगळें ताका आवडोंक ना. देवाचें काम करूंक जाय आसलें. 27 वर्साचो आसतना ते आदवोगादाचें काम ताणें सोडलें, कायद्यांचें काम सोडलें, आनीक ताका पाद्री जावपाची खुशी जाली. नियोपोलितान एक संस्थेन भरती घेतली आनी पाद्री जालो. ती तांचें मिशनरीचें काम ताका आवडलें. गरीब लोकां मदें आनी देसान गांवांनी धर्म प्रचार करतात तें काम ताका आवडलें आनी ताणें तसलें काम केलें. 11 वर्सां एकदम गरीब लोकां मदें काम करून, मिशनरीचें काम करून परतून तो ताच्या गांवांत आयलो, नेपल्स, इटालिया. आनी तो वेळ ताणें सगळो मनन करून, मागणें करून देवशास्त्राचेर, बौध्द शास्त्र, मॉरल थियोलॉजी ह्या पुस्तकाचेर ताणें लेख बरयले. हे सगळें फादरी खातीर आनी भावार्थ्यां खातीर. सायबीण मांयची पवित्र साक्रामेंताची ताका व्हड देवस्थान आसलें. जायतो वेळ तो साक्रामेंता फुडें सारतालो. सायबीण मांयचे वयर ताणें पुस्तक बरयलें, ग्लोरीज ऑफ मॅरी, आनी 2-3 दुसरी पुस्तकां साक्रामेंताचेर, सायबीण मांयचेर बरयलीं. आनी
जायती लेख ताणें बरयले ऑन मॉरल थियोलॉजी. हें सगळें केल्या उपरांत ताचें मिशनरीचें काम अपुरबायेन पाप साहेबान पळयलें आनी ताका बिस्म साहेब केलो. बिस्म साहेब जाल्या उपरांत जायते वावर ताणें केले आनी एक नवी संस्था ताणें सुरू केली मिशनरींची. तांकां आमी आतां रिडेम्पटोरिस्ट फादर्स म्हणटा. चडशे गांवांनी वचोन प्रचार धर्म प्रचार तूं सेरमांव दिवन रितीर करून धर्म परगडटाले. ताचे मुख्य चिंतना मागणें करून मागण्या वरवीं तुजे जिविताक साल्वसांव मेळटा. जो कोण मागणें करिना देवाचे देवाच्या गुणां वरवीं जीव जियेना ताका साल्वसांव ना म्हणटा. दुसरे वाटेन शुभ वर्तमानान आमी जेजू आपल्याच गांवांत वचोन देवाची बरी खबर परगटूंक वावुरता. पूण ताका ताचीच मनशां ताची आपुरबाय करिनात. ती एका सोडवंडाराक रावताली. जो सोडवंडार खंयसून येतलो खंयच्या गांवांत येतलो ताका खबर नासली आनी तो कोण ती तांकां खबर नासली. पूण ते म्हणटा वो तेवयचो पूत. ताची आवय मारिया आनी ताची चुलत भयण भाव बा आसात. वो आनी कितें मिलाग्री कश्यो कोत्ता कोणाच्या पावरान आनी आमकां देवाची खबर देवाचें ज्ञान कशें दिवंक शकता. मिलाग्री करूंक देवाचें ज्ञान दिवंक हें फक्त देवाची कृपा देवूच करूंक शकता. सो जेजू जावन आसलो खरो मनीस खरो देव. पूण भावार्थान आमी जेजू देवा थंय वयता भावार्थान आमी मागणें करता तेन्ना देव आमचें आयकता. मिसाक येता तेन्ना आमी तो पार्टिक्युलर फादर मिस म्हणटा म्हूण आमी वचोंक ना. कित्याक मिसाकार कितें सांगलां शर्मान कितें सांगलां आज खबर ना. पूण तें फादरान मिस केलां फादर सायमन. पूण कितें संदेश कितें मेळ्ळा तुका. सो जेन्ना आमी उगटी मनान आनी काळजान देव आमकां कितें सांगता आमच्या जिवितांत कितें जाय तें आमी पळयना जाल्यार आमी आमच्याच दृश्टीकोनांतून आमच्याच ओपिनियनान आमकां कितें आयकोंक जाय तेंच आमी इगर्जेन वयता मिसाक वयता. दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर देवाच्या बऱ्या खातीर न्हय आमच्याच आपस्वार्थीचे आमचें कितें आमकां जाय तेंच मेळच्याक आमी इगर्जेनी हो देवा थंय वयता तेन्ना जायते फावटी आमकां देव आमचें आयकना अशें आमकां दिसता आनी आमी निराशी जाता. तर खरे भावार्थान उक्ती मनान देव आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसा आनी आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आवडटा. पूण आमचीच खुशी जावंक जाय देवाची खुशी पाळूंक. हें जायते फावटी देवाच्या उतरा वरवीं आमकां आमच्या जिविताच्या आडकोळींनी त्रासान आमकां सोल्युशन मेळटा. देव आमकां पावता. हे मनान आमी आतां मिसान वांटो घेवया. पेडवणेच्या वेळार गायन करुया C19.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मनींत आमच्या आख्या पवित्र देवाक सर्वेस्पोट देव मानून घेवं. भोव कोण वळाया बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान भेटयतना भाग्यवंत आल्फोन्सो आपणाचीच तुका भेटवणी करतालो, तशेंच आमी तुका मानता तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो पेटय आनी आमकां पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाचें देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सवे खातीर तांचे मागणें आमचे असक्तायेक धीर आनी घोटाय. हे आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोल दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन गायता आनी सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुळास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो ग्रास कर. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत अल्फोन्सो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. जेजू क्रिस्ताची जोडटी आनी कास्तां जावं सळीत तशी आत्म्यान भलायकी आनी हो जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेलूंक वयतना गायन करया D5. Disto dovolio, dista tambro soro, शेवटाक जेजूचिको ताचे जिवे रोगो बाबा ताचे दोळे आमकां धोरी जेजू तुका बोळूंक वगो आमकां सांगूय जेजू बाबा ताचे दोळे प्रार्थना. भोव मोगाळ बापा, तुवें भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या वाडत्या गुटांचो विस्वासी म्हणयारी करून जाणवायेन आनी हुर्बेन भरलय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासनाच्या सासनाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.
सान फ्रांसीस शावियराक मागणी. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरगार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक गायन करुया R27. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी आमकां काळीज, दी आमकां काळीज, तुज्या काळजा सारकी. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, दी आमकां काळीज, दी आमकां काळीज, तुज्या काळजा सारकी. Check. Check.